नुव्या ग्रामसभेत गावच्या कॅरिंग कॅपॅसिटीचो विषय चर्चेक आयलो। सध्या गावात उदकाचो उणाव, गावच्यो जमनी राखून दवरप म्हत्वाच्यो, पंचायतीन विषय हायर ऑथॉरिटी मेरेन पावोवचो म्हण थळाव्यांची मागणी। So the Gram Sabha members have actually showed their interest to what is the carrying capacity of this particular village, and they were trying to tell us, construction licenses number of households. Carrying capacity exhaust जाता मियांतुली मातशें होल्डन रावय कोण चडशें दिले कोण EN आर ऑल इलिगल कंस्ट्रक्शन आनी दुसरे वॉटर सप्लाय कितें दिल्या। They do not participate in the welfare of the state and its carrying capacity and its cultural ethos. You can come as visitor, enjoy, stay a few days, and please go back to your state because we don't have that kind of carrying capacity. Simple. पेना दे फ्रांका पंचायतीच्या ग्रामसभेत प्रस्तापित जेटी प्रकल्पाक थळाव्यांनी विरोध केला। पंचायतीक लेटर केले की तांकांय तो प्रोजेक्ट येता पळय ती कांय खबर ना किंवा तेंच्यांनी ताका एनओसी इश्यू केल्लेली ना, पंचायतीनूय ताका परमिशन दिल्लेलें ना आनी पंचायतीक खबर ना तो प्रोजेक्ट खंय येता पळय। जे रिजोल्यूशन तेंच्यांनी मूव केल्लेलें आसा ते ग्रामस्थान आमी ते रिजोल्यूशन ते एक्सेप्ट केल्लेलें आसा। परमिशन दिला वो ना ते हांवें आमच्या MLA कडेन उलयलो, आमच्या MLAकूय खबर ना की जेटी खंय येता ती, पूण आमकां हे 100% आश्वासन दिवपाक सोदता की ही जेटी कशीच येवची ना। बायोडायवर्सिटी सगळी काबार जातली। बायोडायवर्सिटी म्हणजे फक्त नुस्तें न्ही, आमच्या दर्या पोंदा जी कितें वनस्पती आसता, दर्या वयर जी वनस्पती आसता, मँग्रुव्ज आसता, ह्या सगळ्यांक तेजो धोको निर्माण जातलो, म्हणून आमी ताका कडाडून विरोध केलो। प्रुडंटा खातीर सावयो डायज आनी सौरव शिरोडकार।